फाटली 10 वर्सांपासून भारत आणि फ्रांसामदीं फामाद आशिल्ल्या राफेल विमानाची खरेदी करपाचो करार शुक्रारा पुराय जालो। भारत आणि फ्रांसामदीं जाल्ल्या करारा प्रमाण येवपी वर्साक भारताक 36 राफेल विमानां येवपाचीं आसात आनी तांचें मोल 7.88 अब्ज युरो म्हळ्यार सुमार 59,000 कोटी रुपया आसा। ह्या विमानांक लागून भारतीय हवाई दळाची शक्त वाडपाची आसा। काश्मीरात उरी जाल्ल्या हल्ल्याक लागून भारत आणि पाकिस्ताना मदीं वातावरण ताणलां। अशा वातावरणा मजगतीं भारताचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकार आणि फ्रांसाचे संरक्षण मंत्री जीन-वेस ली ड्रायन हांच्यांनी राफेल विमान विकत घेवपाक शुक्रारा करार केला। 36 राफेल विमानांचो हिशोब: एका विमानाचें मोल 1,600 कोटी रुपया आसा। 5,600 कोटी रुपया भारताची बचत जातली। 22,000 कोटी रुपयांचें भारतीय कंपनीक काम मेळटलें। सगळे मिळून 59,000 कोटी रुपया विमानांचें मोल आसा। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।